नमस्कार. आज आम्ही चाक्या कडकेची सिंपल भजी करची पळोवया. चाक्याची भायल साल आणि भितर माव काढ बारीक शिंदून घेवका. हो सुमार 1 कप बारीक शिंदून घेतील चाक्को. आता भज्याक लागचे एक एक सामान घालतेर वच्या. अर्ध कप बारीक शिंदील कांदो, रुचीक जाय तितले मीठ, तिखशी कितले जाय म्हण पळोवन मिरसांगे पिठो. हांग मिरसांग तीख आसी म्हण हांव 1.5 चमचे मिरसांगे पिठो घेतला. अर्ध चमचा हळदी पिठो. हातान बऱ्याकन अडचून घेते सगळे मिक्स करून घेवका. ताजेन पणसाचे आणि कांद्याचे उदा सुटता. आणि पीठ पुराय कालून जाल्यानंतर भजी करच्याक लेट जाल्यार बी पिठाक उदा सुटना. सगळे बऱ्याकन मिक्स करून जाल की तातूंत 2 चमचे तांदळा पीठ आणि 2 चमचे चण्या डाळी पीठ घालका. पहिली हे उदा घालचे पयली अशीच मिक्स करून घेवका. आता थोडे थोडे उदक घालून हाचे घट्ट पीठ कालून घेवका. आमके पीठ कशी दवरका म्हळ्यार हाची सनसन बॉल करच्या जावचे जाय. जर बॉल करच्या जायना आणि फडफडी आसा तशी दिसल्यार आनी थोडे पीठ आणि उदक घालून परत मिक्स करून घेवका. अशी कांद्या भजीवरी सनसान गुळी करच्या जावचे जाय. जाय जराय पुराय पिठाची अशी सनसन गुळी करून दवरचे जाता. ताजेन बेगी बेगी ही गुळी तेलात सोडच्या जाता. सनसन गुळी केल्ल्यान भजी भितरल्यान बी बरी शिजून येतात आणि भायल्यान बी करपनात. भजी हळूहळू केल्यार भायल्यान बेगी कलर येता पण भितर पीठ पीठ अशी उरता. गुळी तेलात सोडचे वेळार गॅसा फ्लेम लो दवरा आणि एक पटी पुराय गुळी तेलात सोडून जाल्यानंतर फ्लेम हाय करा. आमकां तळतनाच ही भजी जरा घट्ट लागतपर्यंत तळून घेवका. खूप कलर येवच्या दिवचे ना. एक पटी तेलांतल्यान काडल्यानंतर बी भज्याच कलर आणि डार्क जातेर वता आणि जास्त तळल्यार भज्याक जरा कोडसाण येवच्या लागता. हुनहुन आणि कुरकुरी चाक्या भजी रेडी आसात. तुम्ही बी हे भजी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रम चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.